स्वादी Sacramenta, kau ya bidara Raula Yeresnara Bapa Cakuara Sobe Ubantale Kalza Amchi Pete Gayana Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Angka Basa Braula Puji Deus Kasa Anci Duta Pusa Tuje Sershinda Orieta Amci Kag Bezarai Santa Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta August तुझे सोम्या पाती रावता स्वादी Sacramenta स्वादी Sacramenta Sacramenta Dego Rupungace Un Bavakyam Viste Muka Morde Pace Hindu Jasar Kyase Amchi Jini Santo Sangche Swadi Sacramenta Swadi
जेजू अगलाब तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया आराधना तुका सुमया जेजू वंदन का सुमया जेजू वंदन तुका सुमया का सुमया जेजू स्तुति तुका सुमया आराधना का सुमया जेजू आराधना का सुमया जेजू जय तुका सुमया स्वादिक सक्रमेता ह्या कालत्या बेडारांत उंड्याचे रूप घेवन आम्हा सर्वां खातीर आम्हा सर्वांक मेळचे खातीर तूं हांगासर हजर आसाय मोगाळा सुमया आमी तुजे समकार आसा तुका आमी आराधन करता आराधना तुका सुमया तुजी आमी स्तुती करता तुका सुमया तुका आमी होगलाप दिता तुका सुमया मोगाळा सुमया तूं आमचो रचणार आम्हा सर्वांच्या मनशा खातीर तूं ह्या संवसारी देवन आयलोय आनी आम्हा सर्वांचो सोडवणदार तूं जावंक पावलोय तुका तुवें कुर्सार खिळोवन तुजें रगत आम्हा सर्वां खातीर वारोवन तुका संपूर्ण रितीन त्या कुर्सांत खाली करन आम्हा सर्वांची सोडवण तुवें 2000 वर्सां आदी केली आनी तुका आम्हा सर्वांक दिवचे खातीर सांकेतीक रितीन उंड्या रुपार मोडन शिसांक दिवच्या मुखांतर आम्हा सर्वांक तूं येदोळ म्हणसर ह्या उंड्या रुपार मेळटाय आमचे थंय तूं येताय आनी आमकां आत्मीक जिवितांत तूं भरताय ह्या सर्व बरेपणा खातीर ह्या सर्व आशिर्वादा खातीर आमी तुका अर्गां पाठयता आमी तुजी स्तुती गायता आमी तुका आराधन करता तूं आम्हा सर्वां खातीर ह्या उंड्या रुपार भासोवन तूं आमचे खातीर हांगासर आसाय साहित्य आमची मागणी साहित्य आमचे कश्ट आटे बिटे आमचे संतोष आमचे समाधान आमच्या काळजाचे अत्रेग आनी आमकां संपूर्ण रितीन तुका दिवचे खातीर आमी सर्व हांगासर येवन पावल्या सुमया आम्हा सर्वांक तुज्या आशिर्वादांनी भर हो वेळ तुजे संगता करसूंक हो अमूल्य वेळ तुजे संगी रावोंक तुजो अनुभव आमी सर्वांनी करूंक आमची मनां उजवाडाय थोडो वेळ मौनपणी ह्या सक्रमेंतात आसच्या सुमया जेजूचेर आमची नदर कंसुव्या मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हणल्या शब्दाचेर पातयेवन सुमयाचो आदार आमी मागया ह्या उंड्या रुपार तो खरोच हजर आसा संपूर्ण रितीन हजर आसा आमी मागया आमच्या आत्मीक दृश्टेन सुमयाचे अनुभव सुमयाचे दर्शन आमी जोडच्या खातीर सबार गांवांनी येवकरिस्ताच्या आसार्या मुखांतर जेजून आपणाकच लोकांक पळोवचे खातीर लोकांक दिवचे खातीर ताणें त्या आसार्या मुखांतर आपणाक प्रगट केलें तसो जेजू ह्याच उंड्या रुपार आमचे समकार आसा आमी ताची ससाय मागया ह्या उंड्या रुपार ह्या उंड्या मुखांतर आमकां ताचें दर्शन मेळोवन दी म्हण ह्या वेळी मागया
मोगाळ सुम्या, तुझ्या कश्टाच्या वेळार, तुवें आटे बिटे भोगतना, तुझ्या बेजाराया वेळार, तुझ्या संतोशाच्या वेळार, तुवें सबार आसर्या करतना, तुवें शिकवण दितना, तुका तेंते सवयताना ह्या सर्व वेळार तुवें बापा लागीं मागलें. आमकांय हो अमूल्य एक वराचो वेळ सुम्या संगी करसूंक, ताचे लागीं तुजे लागीं मागोवंक आनी तुजी आशिर्वादां जोडूंक आमकां फावो कर. मोगाचेनो, आमच्या जिवितांत कितेंय बरेंपण जायचें तर, आमच्या जिवितांत कितेंय परिवर्तन जायचें तर 3 प्रमुख संगती गरजेचे. इंग्लिशांत ही शब्दां वा उतरां अशीं आसात: स्टॉप, इंट्रोस्पेक्ट अँड मूव ऑन. म्हणजे एक घडीभर राव वा पूर्ण विराम तुज्या जिविताक घाल, तुज्या जिविताचें अवलोकन कर, तुज्या जिविता विशयांत चिंतना आटय आनी उपरांत मुखार वच. आमच्या जिवितांत जायते राटावळी, जायत्यो संगती आनी जायते संगत घडोवनूच आसात. ह्या सर्व संगतेक ह्या वेळार आमी फूल स्टॉप घालया. ह्या वेळार ह्या सर्व संगतेक, सर्व चिंतनाक, सर्व आमच्या आलोचनाक आमी पूर्ण विराम घालया. आनी तशेंच ताच्या उपरांत आलोचन आमी करूंक प्रयत्न करया. आमच्या जिविता विशयांत आत्मावलोकन आमी करया. खंयसर आमी देवा सरशी वचोंक चुकोन पडल्या, खंयसर हेरांक आमी कुमोक दिवंक चुकोन पडल्या, खंयसर आमी आमचें काम, आमचो वावर आमी सारके रितीन करूंक चुकोन पडल्या, खंयसर आमी आमच्या आवय बापायक, वडिलांक, हेरांक मान गौरव दिवंक चुकोन पडल्या. हे सगळे संगतेचे वयर आत्मावलोकन आमी करया. आमचे आत्मावलोकन वा आमची चिंतमा थंयसर रावोंक नजो. बगार ताचे तावन आमचें जिवीत परिवर्तन करचें तसलें जावंक जायचें. ताच्या तावन आमचें तें बदलावन आमी प्रारंभ करूंक आसा. आनी तिसरें संगत जावन आसा मूव ऑन, म्हणजे तुज्या जिवितांत मुखार वच. पोरण्यो संगती वा वायटाच्यो संगती सगळी सांडून नवें जिवीत घेवन, बदलावानाचें जिवीत घेवन सोम्याच्या आदारा खाल मुखार वच. सोम्याचे स्तुती गायन करता आसतना आमकां आमी सोम्याच्या हाती समर्पण गावया गीत तानू मानवा अर्पिसुवे देवा. अर्पिसुवे देवा, स्वीकरिसी निहरसु देवा. तनु मनवा अर्पिसुवे देवा, स्वीकरिसी निहरसु देवा. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ
ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ನಿಟ್ಟೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನಿಟ್ಟೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ ನನ್ನಗಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನದೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕು ಅರಸು ಯೇಸುದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸುದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ದಯೆಯೇ ದೇವಾ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯೇ ದೇವಾ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವಾ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆ ದೇವಾ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸದು ದೇವಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವಾ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸದು ದೇವಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನೆ ದೇವಾ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೆಸು ದೇವಾ ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ Hallelujah, hallelujah, Soumya Jisu, Vandat ka Soumya Jisu, Aradat ka Soumya Jisu, Hallelujah, Aradat ka Soumya Jisu, Sudit ka Soumya Jisu, Jai Jai ka Soumya Jisu, Vandat ka Soumya Jisu.
स्तुती तुका सोम्या हालेलुया 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 मोरयेचे स्तुती गायन सर्वेस्परा देवा थंय एक विशेष आराधन जावन आसा. मोरी एलिझाबेथीक भेट करूंक गेल्ल्या वेळार तांचे उतर आयकून एलिझाबेथीच्या असल्या कुसव्याक असल्या बाळान उल्हासान उडी मारली आनी उपरांत हे सगळे संगती पळोवन मोरी सर्वेस्पराक उल्हासाची ती स्तुती गायन गायता. ह्या उल्हासाच्या स्तुती गायना मुखांत्र मोरी सर्वेस्पर देवाचे आराधन करता, सर्वेस्पर देवाक होगलाप दिता, स्तुती दिता. आनी ही उतरां बारीस अपुरबायेची जावन आसात. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान ओडटा, कित्याक आपले किरकोळच्या रांदासीचेर ताणें दयादिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. मोगाचे न्हू, मोरी थंयसर देवाची स्तुती गायन करता, कित्याक एक किरकोळच्या रांदासीचेर देवान एक वर्ती दिश्ट घाली आनी ह्या मुखांत्र सर्वेस्पर देव आपल्या सडवणेचें काम मोरये थंय परगट करता आनी जेजू क्रिस्त मोरये थंय सलमता. आमी सर्व किरकोळ आनी आमी सर्व सर्वेस्पर देवाचे चरण आनी आम्हा सर्वांक थंय सर्वेस्परान ती दयाळ दिश्ट घाल्या. आम्हा सर्वांक क्रिस्तांवपण दिला, क्रिस्तांवपणांत आमकां जल्म दिला आनी क्रिस्ताक मोग करूंक, क्रिस्ताक साक्षी दिवंक आपणे दिला. आनी हे जावन आसा एक वर्ते देणे सौम्यान देवान आमकां फावो केल्लें. आनी मोरी ह्याच खातीर सर्वेस्पराची स्तुती गायता. कित्याक मुंदारून थंयसर म्हणटा, कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंताचें नांव. खंडी जावन आमचें जिवीत आमी वारोवन पळयलें तर ह्याच सौम्यान आमच्या जिवितांत साबार आशिर्वादां धाडल्यान, आम्हा सर्वांक साबार देण्यांनी नेटयल्यान आनी आम्हा सर्वांक साबार रितीच्या विशेष बळान, सक्तेन, तालेंतान भरल्यान. आनी ह्या सर्वां खातीर आमी सौम्याक आराधन करूंक फावो. आनी मुखार अशें आसा, आपणाक बियेंतल्यांचेर दाखयता तो काकूळ तूं संतते तांव संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयल्या, आपल्या काळजान वटपण चिंतेल्या गर्वाक ताणें दुस्पटायल्यांत. मोगाचे न्हू, आपणाक बियेंतल्यांचेर ताणें काकूळ तो दाखयला आनी आमी सर्व ताका बियेतांव. हे भें जावन आसा मानाचें, हे भें जावन आसा देवाक मान दिवचें तसलें. आनी ह्या वरवीं सर्वेस्पर देवान जेजू क्रिस्तान आम्हा सर्वांचेर ती काकुळतीची नदर घाल्यात आनी खंडी जावन गर्व्यांक, हांकाऱ्यांक तो दुस्पटायता. पदवेदारांक उंच आसा ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक ताणें उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. खंडी जावन आमी सर्व
आत्मीक रितीर बुकेल्ले व्यक्ती जावन आसा आनी ह्या आमच्या आत्मीक बुकेक खंडीत जावन तो जबाब दिता आनी आमची बूक तो त्या ओंड्या आनी वायना रुपार सदांच थांबयता. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बासवणे ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. आमकां दिल्ले बासवणे तो खंडीत जावन पाळटलो. ते बासवणे पाळच्या बराबर आमी सर्वांनी आमचें जिवीत नितीवंतपणाचें जिवीत दयाळायेची करण्यो आनी बरेपणाचें जिवीत सदांच जियोंक आसा आनी खंडीत जावन केन्ना आमी अशें जियेता आमकां त्या निती आसनाचेर बसोवंक आमकां तो आदार दितलो, आमकां आपणे दितलो आनी सर्गाराजाचे दायजी आमकां करतलो. मोगाचें न्हय मोरयेचे उल्हासाचें गीत आमी उसारूंक फावो. सोमी जेजू आमचे समकार आसा. ताणें आमकां जायते आमच्या जिवितांत केलां, आमकां आशिर्वादांनी भरल्या आनी मोरयेच्या सुउत्रांनी आमी सोम्याक अर्कां स्तुती पाठोवया, सोम्याक स्तुती आमी गावया. ही उतरां मोरयेची उतरां म्हजे बराबर तुमी सांगचें. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकातय संतोषान उरता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकातय संतोषान उरता. कित्याक कित्याक आपले किरकोळ चारांदसीचेर आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा देखून ह्या फुडा सर संतती चर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. कित्याक कित्याक सत्यवंतान म्हजे पसत सत्यवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यांत. विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. भगवंताचे नांव आपणाक बियेतल्यांचेर आपणाक येतल्यांचेर दाखयता तो काकुळट. दाखयता तो काकुळट. संतते तावन संतते पर्यान संततेच्यान संततेपर्यंत आपल्या बावळ्यान आपल्या बावल्यान ताणें बोळ दाखयला. ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत आपल्या काळजांत वडपण चिंतेल्या वडपण चिंतेल्या गर्भ्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. गर्म्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत. पदवेदारांक पदवेदारांक उंचासना तावन उंच आसनांत तावन ताणें सकला घाल्यात ताणें सकला घाल्यांत. आनी किरकोळांक आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. उंच उबारल्यांत. भुकेल्ल्यांक भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत. आनी ग्रेस्तांक आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. त्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बासवणेक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवण्याक ताणें पाळो दिलो ताणें पाळो दिलो. आनी इस्रायलाक आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक आपल्या साकराक आदार दिवन आयलो. आदार दिवन आयलो. उगडास दवरन उगडास दवरन दाखयली दया अब्राहमाक दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. आनी ताच्या संततेक सदां काळ. पवित्र आत्मो देवा बापा आनी देवा पुता मदलो मोग जावन आसा आनी तो आमकां सारके वाटेन वचोंक देवा सरशी वचोंक जेजू सरशी वचोंक एक वाट जावन आसा. ह्या पवित्र आत्मेची सोसाय आमी मागून घेवया आनी गावया कीर्तन कीर्तन 103 धाड तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तो नवे कर. उबी रावया.
तुझ्या आज्ञा सर्वे स्फुरा आणि पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वे स्फुरा धाड तुझ्या आज्ञा सर्वे स्मरा पृथ्वीचे धाड तुझ्या आज्ञा सर्वे स्फुरा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वे स्फुरा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वे स्फुरा पत्न्या मुझा नावळ सर्वे स्फुरा कितलो व्हरतो देव तू सर्वे स्फुरा पत्न्या मुझा नावळ सर्वे स्मरा कितलो व्हरतो रे तू सर्वे स्मरा महिमेन आणि वैभवान तू भला प्रकाश भरीत उजवाडान तू नेसलाय प्रकाश भरीत उजवाडान तू नेसलाय धाड तुझ्या आज्ञाक सर्वे स्फुरा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वे स्फुरा धाड तुझ्या आज्ञाक सर्वे स्फुरा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वे स्फुरा हलक्यानी तू जरी उठो करताय उड्या दोंगरा मदल्यान तो वाळयताय सरी फुटो करताय तो वाळयताय तुझ्या निवासात पावस तू ओताय परवां शांतराळ खाण दिवन पोसताय निवासात पावस तू ओताय परवां शांतराळ खाण दिवन पोसताय धाड तुझ्या आज्ञाक सर्वे स्फुरा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वे स्फुरा तुझ्या आज्ञा सर्वे स्फुरा सर्वे स्फुरा धाड तुझ्या आज्ञा सर्वे स्फुरा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वे स्फुरा कीर्तन 100 अशें म्हणटा पृथ्वेच्या देशानो संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा उल्हासान गीत गावन ताचे मुखार या सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया ताणें आमकां रचल्यांत ताच्या आदीन आमी आसाव आमी ताची पडजा ताच्या बरवशाच्यो शेळयो अर्घा दिवन ताच्या दारवाटल्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गावन ताच्या आंगणाक येया ताका अर्घा दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा सर्वांनी बसचें आमच्या जिवितांत हर एक घडये आमी सोम्याक अर्घा दिवंक फावो कित्याक आमकां सर्व आशिर्वादांनी सर बरेपणान सोम्यान आमकां भरला आमकां जायते ताणें आमच्या जिवितांत फावो केला ह्या सर्व देण्या खातीर ह्या सर्व बरेपणा खातीर ह्या सर्वा खातीर आमी सोम्याक अर्घा पाठोवया तुमची जबाब गांधिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत
हो सगळो संवसार सोम्यान आमकां फावो केला. ह्या संवसारांत आमकां रचल्यांत आनी आमकां सर रितीन सोमीची जो पोसता राखता सांबाळटा ह्या सर्व बरेपणा खातीर ह्या सर्व आशिर्वादा खातीर सोम्याक अर्गां दिवया. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. आम्हा सर्वांक क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म दिवन क्रिस्ताचे पाटलावदारी म्हणून आमकां आपोवंक एक वर्ते देणे फावो केला. आनी तशेंच बरी कुटुंबादारां आवय बापय भाऊ भयणी भुरगीं बाळां सक्कडी दिवन आमकां आशिर्वादांनी नेटयल्लेल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. भुरग्यांक शिकोवंक मोत बरी इस्कॉलां बरी टिचरां आनी सक्कडी वेवस्था आनी काम करूंक वावर आनी सक्कडी संगती आमकां सर्वांक दिवन सोमी आमकां पोसता. ह्या कारणा खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. आमी सदांच पयन करता. ह्या पयना वेळार आमकां ताणें राखून व्हेला. कश्ट अनवर आयिल्ल्या वेळार ताणें आमकां राखून व्हेला आनी आमकां आशिर्वादांनी भरलेल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. आमकां बऱ्या भलायकेंत सदांच सांबाळून कश्ट पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार ते फूड करूंक आमकां सर्वांक आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. प्रत्येक जावन हो वेळ ही घडी आनी हो अवकाश आम्हा सर्वांक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. एक क्रिस्ताच्या बलिदाना मुखांत सदांच तूं आमचे ते कुडी आनी रक्ता मुखांत येताय आनी आमचे आत्मीक पोशण जाताय देखून अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. आमचे वैयक्तीक कितें उलें आसलेल्यार ते उक्त्यान आतां उसार येता. आम्हा सर्वांक साबार तालेंतांनी बऱ्या देण्यांनी भरिल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. सांजुजे वाचपाक आमचो पात्रोन आमचो मजतदार आमचो विनवण्याचो आदार जावन दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. आमचे सक्कडी अर्गां ओगलापाचे उले आमी सुम्याचे वेळ समर्पुया आनी गावया गीत हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा यू ओंबते. सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मुक्षा करणारा महिमा तुका.
सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा मोक्ष करणारा महिमान तुका वर्ण कशी सोबाय तुझी पूर्ण कशी सोबाय तुझी वर्ण कशी सोबाय तुझी पूर्ण कशी सोबाय तुझी गायत सदा स्तुती तुझी गायत सदा स्तुती तुझी मोग सोम्या तुझो निर्नातो सोम्या तुझो नसलो मोग सोम्या तुझो निर्नातो सोम्या तुझो नसलो उतरन तुझ्या दोसानो सृष्टी रचणारा मोक्ष करणारा महिमानं तुका आमी सोम्याक सदांच लागीं आसूंक फावो आमी सोम्याक लागीं लागीं येवंक फावो पूण सबार पोटी ह्या मनशा सैबाच्या अस्कतकायेक लागून आमी देवात आवन आमी सोम्यांत आवन पयस गेल्या रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 अवस्वर 20 आनी 3 अशें म्हणटा सक्कडी पाताक आदारलेले निमती देवाच्या महिमेंत वांटेरी जावचे बाग होगडायले तसले पूण आमकां बरवसो आसा कीर्तन 34 ओळ 18 अशें म्हणटा धैर संडेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता आनी कीर्तन 51 म्हणटा म्हजी काकुळत म्हजी कर देवा तुज्या थीर मोगान तुजे व्हड दयाळायेन अपराध म्हजे पुसून काड आमच्या जिवितांत आमी सबरपटी चुकोन पडल्या जाल्यार आमच्या खातीर सोमी जेजू ह्या संवसारी देवलो आनी कुडसार खेळोवन आपले रगत वारून आमकां बोगसाणेचे देणे ताणें आमकां फावो केलें केन्ना इस्रायल पडसा देवात हांव पयस वेतात पूण तांणी बोगसाणे मागून फाटीं आयिल्ल्या वेळार देव तांकां स्विकार करता तांकां बक्षिता तशेंच आमी पयस गेल्या जाल्यार ह्या वेळा आमी सोम्याचे बोगसाणे मागया तुमची जबाब बोगस सोम्या पातकां आमची बोगस बोगस सोम्या पातकां आमची बोगस कटमात फिरगजेंत घरांनी बरें करूंक सबार अवकाश असलेल्यार ते बरें करिनासलेल्या खातीर बोगस सोम्या पातकां आमची बोगस वेळ देवान आमकां सर्वांक दिल्लें एक वर्ते देणे तो वेळ विबाडलेल्या खातीर बोगस सोम्या पातकां आमची बोगस आमचे जीव राखनासलेल्या खातीर बोगस सोम्या पातकां आमची बोगस कटमात नासमाधान हाडूंक फावो कारण जाल्ल्या खातीर बोगस सोम्या पातकां आमची बोगस आत्मीक बरेपण मीस रजार मागणे विसरून गेल्ल्या खातीर बोगस सोम्या पातकां आमची बोगस हेरांक कुमोक करूंक मुखार फाटी पळयल्ल्या खातीर बोगस सोम्या पातकां आमची बोगस रागार जाल्ल्या खातीर बोगस सोम्या पातकां आमची बोगस
आमकां संपूर्ण रितीर सोम्याच्या हाती समर्पया. ताजे आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करया आनी गव्या गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. प्रार्थुया. येते बाबीचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगदास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवण्याचं फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो चियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ.
बलिदान सर्वेश्वरा कृपेचा सागरा मानून घे आराधन विविध कुटुंबातून विविध देणी घेऊन बाबाटात एकवटल्या काळजानी एक जाऊन मोनाने आराधून सौम्या तुका वंदिता सर्वेश्वरा मोगाचा रचणारा भेटैता बलिदान सर्वेश्वरा कृपेचा सागरा मानून घे आराधन सर्वेश्वरा मोगाचा रचणारा भेटैता बलिदान सर्वेश्वरा कृपेचा सागरा मानून घे आराधन मानून घे आराधन मानून घे आराधन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, आयची देवस्तुती कितेंय बऱ्याक बदलावान हाडटा आसतना उक्त्या मनान स्विकार करूंक, त्या संगतीची टिका वा झडती करनासतना रावोंक तशें जियोंक आमकां आपणे दिता. पूण साबार पोटी बदलावान हाडटा आसतना बदलावान येताना आमची पयली प्रतिक्रिया जावन आसा ती टिका करची. आनी असले वेळ घडये खातीर आमी दूख भोगया आनी ह्या पवित्रतेंत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर सर पातकां आमची वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या आपसत बेगीन सदांच सांग वा आमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सोसनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजुजे वासाक पडजळीत मागण्या आनी दुबळीकायेची जिणी जियोन तुजे परचेक देखी बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फाव केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो,
क्रिस्ताचे सेवक आनी देवाच्या घराचे कारभारी म्हूण लोकांन आमकां लेखी जाय. जर एकल्याक कारभारपण दी जाय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. पूण म्हजे स्विशान सांगचें जाल्यार हांव तुमी करतात ते जडटेची जावं, मनशाच्या खंयच्याय निती सभेच्या तिरपाची जावं कार्य परवा करिना. म्हजीच लेकून हांव जट्टी करिना. म्हजे अंतस्कन म्हजेर गुन्यांव मांडिना हें नीज. तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांविने म्हूण जायना. म्हजी जट्टी करतलो एकलोच सोमी. देखून वेळ काबार जावचे आदीं सोमी परत येता पर्यान कोणाची तुमी जट्टी करची न्हय. तो येवन काळोखांत लिपोवन आसले उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या अंतस्करणाचे गूट परगट करतलो. तवळ अरेकल्यांक फावो जाल्ली होगलीक देवातावनच मेळटली. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. श्लोक नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सवें आसूं सगळो तुजो संतोसो. तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक बागयतलो. श्लोक नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड. ताचेर विश्वास दवर, तोच तें सोलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण पांत्याच्या उजवाडा बरी, तुजें नितिवंतपण दंडपराच्या वता बरी परजळाशें करतलो. श्लोक नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर आनी बरें आदार. तेन्ना देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो. कितें न्यायनितीचें ते सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांचो ना. श्लोक नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकांताच्या वेळा तोच ताचे बद्रस्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मनाच्या हातांतली ताका वाटयता. श्लोक नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार Alleluia. 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 हांव सुसंसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. कोण म्हजो फाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia. 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 सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुन्या. त्यावेळी फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजू लागीं विचारलें, जुवांवचे शिस तवळ तवळ उपवास करून मागणे करतात आनी फारिजेवांचे शिशी तशेंच करतात, पूण तुजे शिस खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काजाराच्या वोवळ्याक होरेता सांगता आसतना तुमी उपाशी घालयेतवे. होरेताक तांचे तावन काण वरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपवास करतले. उपरांत ही एक वपारी तो तांकां सांगी लागलो, कोणी मनीस परन्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण नवे लुगाट पिंजूंक कुटके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगाट तो पिंजून पाड करता शिवाय
परन्याक नव्याचो कोपो सामा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्याची लानी बरी ना. बरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी फुटतात. वायन पाजरोन येता आनी सामडी पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या सामड्याची लानी बरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोच बरो म्हूण तो म्हणटा. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. उक्त्या काळजान बरी बदलावान स्वीकार करया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, बदलावन खंडीत जावन हर एक घडये म्हणल्यार बरी जाता. बदलावन स्वाभावीक जावन आसा आनी बदलावन आमी कोणेच आडोवंक जायना तसली एक संगत. सुर्या पोंदा आमी पळयलें तर हर एक संगत जीव आनी जीव नातलेली संगत पात्रांत हांव धरून मनशां म्हणसर हर एक संगते एक ना एक रितीचे बदलावान जाताच. मनशा जिवितांत मनशाच्या जिवांत सेल्ल म्हणलें वा कण आसा आनी हे 7 वर्साक एक पटी संपूर्ण रितीर बदलाता म्हणल्यार आमी आयकत हांव. तशेंच एका रुखाची पानां बावन पडटात आनी थंयसरी बदलावान जाता. ही बदलावान आमच्या समाजांत येतना आमचे ते येतना 2 रितीची प्रतिक्रिया आमी दिता. पयली प्रतिक्रिया जावन आसा बदलावान आयिल्ले मोगान स्वीकार करचे. आमच्या समाजांत जावची, आमच्या कुटुंबांत जावची, आमच्या फिरकजेंत जावं दी आनी खंयची एक बदलावान येता आसतना ते संतोशान कशें जाता तशें स्वीकार करचे आनी ताचे बराबर चलचे. आनी एक रितीची प्रतिक्रिया जावन आसा खंयचेय बदलावान आयल्यार ती टिका करचे वा ताची झडती करचे. हे सामान्य जावन आमी आमच्या समाजांत आमच्या घरांनी आमी पळयता. कितेंशे एक ल्हानशे बदलावान आमच्या समाजांत आमच्या घरांत आमच्या शेजारा मदें आमच्या थंय येवन दी ताका टिका करचें वा तें बरें न्ही आसचें वा म्हणचें आमी आमकां पळोवंक मेळटा. आयची देवस्तुती ह्याच विशयांत आमकां जागवणगी दिता. कितेंय एक नवें साव येताना बऱ्याक बदलावण येताना उक्त्या मनान तें बऱ्याक पडटा तर तें आमी स्विकार करीचें म्हणल्यार आमकां शिकयता. तशेंच हेरांची झडती करिनासतना रावोंक आयची देवस्तुती आम्हा सर्वांक आपणे दिता. आयचे पयले वाचप सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हेरांची झडती करिनासतना रावोंक तो आम्हा सर्वांक आपणे दिता. आमी कित्या खातीर हेरांची झडती करूं नजो म्हणलें तो स्पश्ट जावन शिकयता. पयल्यान पयलें तो म्हणटा तुमी म्हजी झडती करतात तर खंडीत जावन ताचे वयर म्हाका परवा ना. हांवी तुमची झडती करिना आनी ताचे बराबर हांव म्हजीय झडती करिना. कित्याक आमकां ती झडती करचे हक्क ना. आमी सगळीं मनशां स्वाभावीक रितीन मनशां सैमाक लागून आमी सूख करता, देवात हांव वा देवाच्या कुशेंत हांव आमी पयस वेता. त्या देखून आमकां झडती करूंक हक्क ना. झडती करूंक एकल्याक मात्र हक्क आसा आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी ह्या क्रेच्या दिसा तो वेळ घडी येताना तो ह्या संवसारी येतलो आनी आम्हा सर्वांची झडती करतलो. तरी पूण ताचे बराबर आमी नितीवंतपणाचें जिवीत जियोंक आसा, बरें करूंक आसा, दया माया दाखोवंक आसा आनी आमी हे सर्व संगती कितल्या मापान आमी करता, कितल्या मापान आमी बऱ्या रितीन जियेता, कितल्या मापान बरें बदलावण आयिल्लें मानून घेता आनी ताचे बराबर जियेता, ताचे बराबर आमची झडती जातली म्हणलें तो आमकां शिकयता. आनी आमी आयकल्ल्या किर्तनांत नितीवंतपणाची सोडवण कोणाच्या हातार आसा. किर्तनकार म्हणटा ती जावन आसा, ती हात आसा सर्वेस्पराच्या हातान. आमी सर्वांनी नितीवंतपणाचें जिवीत जियोंक, ताचे वयर संपूर्ण रितीर पातयेनी दवरून
त्या वेळ घडयेक राखून रावोंक आसा. हाचे शुभ वर्तमान जेजू आमकां समाजांत येवची बदलावना विशीं जागवण दिता. जेजू समाजांत थोडी बदलावण हाडटा. तो कानून कायद्या विरोध वा कानून कायदे मोडूंक ह्या संवसारी आयिल्लो न्ही. बगार कानून कायदे सारके रितीन ताजो अर्थ दिवंक आयलो वा ते परिपूर्ण करूंक आयलो म्हळ्यार खंडी जावं चूक जावचें ना. आनी तो कानून कायदे मोडिना. बगार हर एक कानून कायद्याक एक नवें रूप तो दिता. फारिजेव आनी शास्त्री नियमशास्त्र कशें आसा तशें मात्र पाळटले. नियमशास्त्रा फाटल्यान एक वर्ते सार आसा, एक वर्ते अर्थ आसा. ते तांणी मानून घेवंक ना, ते तांणी तांच्या जिवितांत पाळूंक ना. बगार कानून अशें आसा आनी ते कानून त्या प्रकार मात्र आमी पाळटले हांव म्हणून तांच्या मतीर आसले. पूण जेजू एक मेट मुखार येता. कानून कायद्याचें की एक वर्ते थंयसर आसा, मनशापण, मनशा जिवीत. आनी हें महत्वाचें म्हणलें आमकां सर्वांक शिकयता. आनी ह्या कारणा खातीर जेजूचे आनी ताच्या शिसांचे फारिजेव शास्त्री झडटी करतात आनी सवाल विचारतात, तुजे शिस उपवास करनात कित्याक? आनी जेजू तांकां एक सारकी जबाब वापारी मुखार दिता. काजाराच्या वोवळ्याक असलेल्या होरेत सांगता आसतना तुमी वोवळ्यांक उपवाशी घालयेत की म्हणलें एक सवाल परत्यान जेजू तांकां फाटीं विचारता. कानून कायद्याचें की मनीस व्हरते, मनशापण व्हरते आनी मनशा जिवीत व्हरते म्हणलें जेजू ह्या उतरा मुखांत स्पश्ट करता. जेजू तांकां वपारी मुखांत्र शिकयता, पोरण्या वस्त्राक नवो कपो कोणीय मारूंक वचना. म्हणजे पोरण्यो संगती मतीन दवरन त्या प्रमाणेच चलचें सारकें म्हणून आमी साबार जण चिंताव तशेंच त्याच प्रमाणे जियेता. आमच्या धर्मीक संगतेन जावन दी, आमच्या सामाजीक संगतेन जावन दी, साबार रितीचें बदलावन हर एक दीस हर एक घडये म्हणल्यार बरी येत आसा. आनी ही बदलावन सारक्या मनान उक्त्या मनान घेवंक आम्हा सर्वांक ते स्विकार करूंक आपणे आसा. आनी नवो वायन नव्या चिलांनी भरिजे असो अर्थ जावन आसा की ते बदलावण येता आसतना उक्त्या मनान नवेस मनान ते नवे बदलावन स्विकार करचें आनी त्या प्रमाणे जियोचें. मोगाचें न्हू, उक्त्या काळजान बरी बदलावन स्विकार करूंक आमचें जिवीत होंदोवन जियोचें तसलें जायचें, सोडतोड करचें तसलें जायचें. आमी सगळी इगोइस्टीक समाजांत जियेता म्हणल्यार सूख जावची ना. म्हजेच गडाचें म्हजी उतरां सालाचें म्हणलें चिंताप जायत्या बारीस बळान आमच्या समाजांत विस्तरोन आसा. थोडे फावटी आमी साबार रितीन संप्रदायीक जाता. पयलेंचें कशें आसा तशेंच चलोवन वचाचें, कितेंच बदलावन हाडून नजो. आनी थोडे फावटी हर एक संगती बदलाचें, फरने सण सोडचें, हर एक संगती बदलाचें, नवेच आमी मानून घेवचें. वर्च्यू लायस इन द मिडल आमी म्हणटा. म्हणजे शेगूण समतोलन आसच्या त्या व्यक्ती थंय मात्र आमकां पळोवंक मेळटा. पवित्र सभेची शिकवण साबार रितीन बदलोन आसा, साबार रितीचे चिंताप, साबार रितीचे संगत्यो बदलोन आसात. आनी त्या बराबर आमी आमचें जिवीत, आमचें मन परिवर्तन करूंक आसा, नव्यो संगती आमी मानून घेवंक आसा. आयिल्ले बर एक घडीत आमच्या मंगळुरांत घडलें आनी एका ह्या जागाक एक लग्न केल्ल्या खातीर साबार रितीची झडटी आनी टिका आमी वॉट्सॅपार वा फेसबुकार करनच आसा आनी कितें मुंदारून वेतत आसा. थंयसर कितें घडलें आनी असले कानून आसा गी आनी असले ताणें संप्रदाय त्या ह्या जागान मोडले गी वा हे सगळी संगती थंयसर कितें घडलें म्हणलें समजनासतना वा ताजे विचार विनिमय करनासतना वॉट्सॅपार गी फेसबुकार गी साबार रितीचे उलोवणें आमी सगळी उलोवन आसा. मोगाचें न्हू, हेरांची झडटी करच्या पयलें आमी ताज्या विशयांत सारकें समजून घेवंक आसा. आतां कोणीय सूख करता जाल्यार, कोणेंय सूख केला जाल्यार ताची झडटी करच्या बदलाक तें सारकें करूंक प्रयत्न करचे, त्या व्यक्तीक तिळसूचें वा त्या परिस्थिती समजून घेवचें
आणि त्या व्यक्तीक तिळसून ताणें परत्यान ती सूख करिनासलेल्या बरी वा ते सूख परत्यान करिनासलेल्या बरी ताका जागवणगी दिवचें मोगोजनो ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीर दोन रितीचे संगत्यो वा दोन रितीचे लक्षण आमी सोम्या मुखांतर मागून घेवया. पयलें होंदोवन जियोचें आदारसून सुदारसून व्हडचें जिवीत आमचे कन्न घेवंक आनी दुसऱ्यान हेरांची टिका करिनासतना हेरांक प्रोत्साह दिवन तांणी केल्ले बदलावान तांणी हाडलेल्या बदलावान बऱ्याक पडटा तर ताका प्रोत्साह दिवन आनी ते वायटाक पडटा जाल्यार त्या व्यक्तीक तिदवण दिवन जियोंक जाय अशें करपा ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. दुर्बळ आमची जिणी तुवेंच दिलेली सरवेळी घेऊन आयलो कालवेपणी नितळ निर्मोळपणी जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे ज्या भाऊ बहिणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेक्या पुवी सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारका आपले परचे खातीर सांजुजे वासन कतकतीक मोगान भेटयलेले मागणे आनी कालतेपणाचे सांदे जिवीत तुका भोवमान वाले हे शिगूण आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वसप सत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान शियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत पडसळीक जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सरदळ दुता भक्ता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हड उल्हासान तुजी स्तुती गायता. Say
बापा खरंच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका आवकणटा. कित्याक तुजें तावनू जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावनू अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा पडजा तूं समयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ही देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते राती तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तस बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सगट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे माया आम्ही सांभाळता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रकटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही यात्रेकता. बापा आमचे सडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवीत जिवंतपणाचो आनी सर्गा सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर. आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत ओंकार मरयेच्या तिसोपती भगेवंत जुजे तुज्या धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या भगेवंत जुजे वासाच्या आनी समेस वक्तां सांगता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींची काकोच कर. तुजे इश्टागतीन ह्या संवसारांत चलिल्ल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजे महिमांगा बघून
शासनात जसं जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दिर्घेवण म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे पुर्वशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याला सुटी पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या आपोवीत सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सुबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपणे मेळलेली ती सुभागी. तुझ्या सुखासुत्रा पानांको 170 आणि 171.
सोम्या मुजाया बिदारा रतो सोम्या मुजाया बिदारा ये सोमिया दये ये सोमिया मुजा काळजाच्या बिदारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझा काळजा सोराय येसू मिया दये येसू मिया मुझ्या काळजाच्या बिदारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझा काळजा सोराय येसू मिया दये येसू मिया मुझ्या काळजाच्या बिदारा तुझी शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजा सोराय प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुझ्या आपोन्यांक फाळो दिवन आयलेल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोशी केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांज तुजे वासाच्या पडजळीक शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. संभ्रमीक आशिर्वाद जोडच्याक तकली बागयात. सर पदवेदा देव दयेळेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारू. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कटमाजिनी बऱ्याक करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदा रावो. ओसोनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दैकन बसात मुखार बाबा भयणो या पून तळार सांजुजे वास बाबा मुखांत्र बरें पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक या पून शेतसोरेकचार मनादीक आशिशेरे बेल्लो बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भटयल्ले सर विरादे सुपळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें मुक्ती पोवन चलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप अविनाश लेस्ली पायस प्रस्तुत मंगळूर DSCच्या सादांचोन आश्रयांत सहाय्यक दिरोक्तर जावन आसात. मोगाळे याजक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखांतर जेजू सवे संगतपण दिलें मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मारिफात आयच्या भक्तिमनाक आदार दिला. हांगासर हजाराच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान ते सबरी पूर्ण शेताच्या रेक्तर मनादी आशिसी बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावाक सर्व जैत आमी मागता तुमकां देव बरें करूं. कुमसराक संगतपण आनी कुमक केल्ल्या फरंगी पेटे कोयंतेचे आजाक मनादी दिलराज बाप आनी मनादीक जीवन तुमकांय देव बरें करूं. तुमकां सांजुजे वास बाप दराळ आशिर्वादां वचून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. कंतरांचें मुखेल फोन घेवन सोमाने सैमन पायस आनी ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस विवियान ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदीक देव बरें करूं. सांजुजे वास बाप तुमचेर दराळ आशिर्वादां वचून दी. मोगाच्या सेवेर पिरंतपाचें मुखेल फोन घेतिल्ल्या आसा मदर तेरेजा कानातूर कुट्टाताचे वाड्या घरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजे वास बापा मुखांत्र देवाच्या आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता.
येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांजो जेवास इगरचे वाड्याकारांक जावन आसा. हांगा सर्व रितीने सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगर जाडोवन पुसून नितळ करच्या मिसा सर्व रितीची तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासाप वसच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी पूर्ण शेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीने हाताक हात दिवन वावर करच्या. सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तुमकां देव बरें करूं. थोड्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर आसात. हाचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपां वाचूंक कशी व्हरतले आनी शुक्रारा आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. जुजे वास भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपाक नांव भरती करूंक कोणाक खुशी आसा तर तुमची वॉट्सअप नंबर नांव आनी गांव बरोवन थंयसर दफ्तरांत दिवचें. हर एका शुक्रारा 10 वरार तेच कुमसरां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकां जेवण. आपल्या मदें पुनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिवयेत. तुमचे कुशेचें दान आमी मोगान स्विकार करतले. सप्टेंबर म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता सांजुजे वास स्टॉलांत मेळटा. प्रती एक 10 रुपये घेवन घरांत तेरसा वेळार देवाच्या उतराच्या नियाळाचेर तुमी संदेश आसा तो जोडूंक तुमचे लागीं विनंती. ह्या वर्सा सांजुजे वास बापाची वार्षिक परब डिसेंबराच्या 6, 7 आनी 8 तारीखेर हे तिनी दीस मनात करून दवरात. ह्याच वेळार ह्या पुनशेताच्या रेक्तर मनादी आसिसी बापांच्या नांवान तुमकां आमी मोगाचो येवकार मागता. तिनी दिसाच्या ह्या फेस्ताच्या संदर्भार हजर जावचे. सांजुजे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमी जोडून घेवची. आनी 2 दिसांनी मरयेच्या जल्माचें फेस्त आचरण आमी करता. बाळक मरयेच्या फेस्ताचे शुभाशय उल्हास ह्या पुनशेताचो रेक्तर आसिसी बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां सोमेसांक आमी मागता आसतना मरी माय तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या घरांत तुमच्या जिवितांत जें कितें उणें पडलां या पडटा तें आपल्या पुता जेजू लागीं मागून धाडून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सोमेसांक मोंती सायबिनेच्या फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयता. आयच्या दिसा जेवणाच्या बाबतीन आयिल्लें दान ह्या परी आसा. दान दिल्ली हांगासर आसा तर मुखार येवचें आनी मानाची वात प्रधान ह्या जाकातावन स्विकार करची. गेल्या त्या हप्त्यांत कोणें दान दिलां तसल्यांनी वाती घेवंक पुनांतर मुखार येवन गळाई करिनासतना वात घेवची. प्रिन्सन डिसिल्वा उजिरे 1000 रुपये. लुवीस डिसोजा मेंबाळ 2000 रुपये. नाव नाका म्हूण पानीर तावन एकल्यान 5000 रुपये. डेनिस लोबो मोगरनाड 1000 रुपये. अनिल कुमार मोंतेरो मिया पदाव 50 रुपये. तेच बरें ह्या पुनशेताच्या बरेपणाक दान जावन जोसेफ फिलोमिना कोटिना मुडिपू 25,000 रुपये दिल्यात. तांच्या बऱ्या मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जुजे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचे सर्वांचेर मागता. तस जुजे वास बाप तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या घरांनी तुमच्या जिवितांत आशिर्वादां वचून दी म्हणलें आमा समेसांचें मागणें जावन आसा. परत तुमकां देव बरें करूं. दयेक करून उबी रावात. सांजुजे वास बापा ओगलापणी मानता कृपा मागून दे बापा विघ्नासाठी नाका. देखन बसया. मुगशनो ह्या पुणतळार जुजवास बापाच्या दैवीक सक्तेचेर पातयेवन देवातावन तो मागोवन दिता म्हणल्यार बरवशान जायत्यांनी हांगासर बरयल्लीं ते सवा तांच्या काळजाचे यात्रेक
हे सर्व जुजेवजाच्या नव्याना वेळी ताच्या पांये तळी दवरून कितें सर्व हांतू मागला आनी कितें सर्व पयस रावनी लोक ह्या नव्याना वेळी आशेतात ते सगळे जुजेवाज बाप तांकां फावो करून दी म्हणलें आमची आशा आनी मागणें. सांज जुजेवाज बापा लागीं मागून देवान फावो केल्ल्या बरेपणाक अर्गां पटयल्यात. पैना वेळार सर्व अनवारांतले राखून वेल्ल्याक अर्गां दिल्यान सरकाराचें येवजन मंजूर जाल्ल्याक 4 वर्सां उपरांत ह्या पुणशेताक येवचें भाग फावो केल्ल्याक ताळो दूख आसलो गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याक दुबईंत बरें काम मेळिल्ल्याक येदोळ म्हणसर बऱ्या भलायकी राखून सांबाळून वेल्ल्याक बरें कामा खातीर मागलें काम फावो केल्ल्याक कुटुंबादार अर्गां दितात. चिंतिल्लें काम बऱ्या तऱ्यान जाल्ल्याक सर पिडेचिण्यांतले कश्ट आव्हानांतले राखून वेल्ल्याक अर्गां ते समा चौगांची तकली फटाफट गूण जावंक मायग्रेन समस्या परिहार जावच्याक 12 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर तेगांक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक आनी वाटेचे समस्ये परिहार जावच्याक बरें काम मेळच्या खातीर सबारांनी मागला. शिकोवंक कसमच्या भुरग्यांक सारकी मोद दिवन शिकोवंक आनी बरे अंक काडूंक एकल्याक वेगळी विजा मेळच्याक घराचें काम बऱ्यान जावंक आनी कुमोक मेळोवंक एकल्याच्या आंगडींत बरें काम फावो जावच्याक एकल्याचो राग आनी अर्गंट उणें जावंक आनी कुटुंबान शांती समाधानान जियोंक 11 जाणां जोड्यांक भुरग्याचें देण्या खातीर मागला. तेकांक परगांवांक वचूंक विजा आनी बरें काम मेळच्या खातीर एका स्त्रियेचो हात गूण जावन बरी भलायकी मेळच्याक आमल पियेवलें सोडून घरांत शांती समाधानान जियोवच्याक 5 कुटुंबांच्यांनी मागला. सर्वीस स्टेशनाचे बिझनेस बऱ्यान जावच्याक आनी घराचे आनी सर्वीस स्टेशनाचे रेकॉर्ड बेगीनच जावच्याक दुबईंत आशिल्लें बिझनेस बऱ्यान जावच्याक कुटुंबांतल्या सर भुरग्यां बरी भलायकी शिकोवन बरी मोत आनी कुटुंबांत एकवट बेंगळूर वस्ती करचे एका कुटुंबाक एक्सिडेंट केसीन फावो तो परिहार मेळोवंक दुबईंत कामांच्या सुज्ञर आसच्या दोगांक बरें काम मेळोवंक 10 वर्साच्या भुरग्याक इन्फेक्शनांत हांवन सुटका मेळोवंक एका भयणीक सुडाळ उलोवंक गांठी दूख कान दूख आनी दोळ्यांक दिश्ट मेळोवंक एकल्याची कोर्ट केस बेगीन इत्यर्थ जावंक आनी डायवर्स मेळोवंक मुडीपूंत पळयल्लो जागो चिंतिल्ल्या मोलाक मेळोवंक आनी ह्या पुणशेतान सेवा करूंक फावो जावच्याक एकल्याच्या हार्टाची पिडा गूण जावंक BSc नर्सींग करूंक गव्हर्मेंट कोटा सीट मेळोवन पास जावच्याक एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान जावच्याक आनी बिझनेसाक लोन पास जावच्याक तकली दूख आनी पांय दूख गूण जावच्याक एलर्जी शेळ खोंकली ताप दोळे खुरजून छेवणे जावंक आनी गूण जावंक काजार जावन 7 वर्सां जाले एका काजारी जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावंक पाट हात पांय पेंकाट दूख दंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख फिट्स आनी सबार समस्या जावन गूण जावच्या खातीर सबार आनी मागला. थायरॉयड पॅरालीस गँग्रीन फिट्स गूण जावच्याक BP शुगर नॉर्मल जावच्याक तकली फटाफट माथे दूख पेंकाट दूख गांठी दूख पोटाची शिराची दूख शेळ गूण जावंक 5 जाणांनी मागला. विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्या तरान दिवच्याक तांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक जाग्याचें रेकॉर्ड आनी इतर वस्तू चोर मेल्ले बऱ्या तरान फाटी दिवच्याक एक वाहन बऱ्या मोलाक विकून वचोंक दुस्मानांतले राखून व्हरच्याक एका प्रायवन स्त्रियेक मतीक समाधान आनी बरी भलायकी मेळच्याक एका भुरग्यान सारकें चलोवंक आनी उलोवंक फावो जावच्या खातीर 4 कुटुंबांतल्या सर संद्यांक बरी भलायकी संतोश घरान शांती समाधान मेळोवंक एकल्याक रातीची सारकी न्हीद पडोवंक आनी मतीक समाधान मेळोवंक तेका जाणांक घर बांदूंक फावो जावच्या खातीर कातीचे पिडेतावन सुटका मेळच्याक परगांव तशें एकल्याक बेगीन काम मेळोवंक आनी CV इंटरव्यू पास जावंक एकल्याची एलर्जी खरोज गूण जावंक रीण काण कामा खातीर लंडनाक गेल्ल्या भुरग्यां बरें काम मेळोवन रीण फारीक करूंक साध्य जावच्याक जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीत हांव राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक हार्ट ब्लॉकांत हांवन गूण जावन बरी भलायकी मेळच्याक परगांवांत तशा धुवेक बरें काम आनी बरी भलायकी मेळच्याक आवय मागता. किडनी कायले गुणवागल मत व्हडले आरोग्य लभिसलू 14 वर्सां भुरग्याच्या देण्या खातीर राखच्या एका काजारी जोड्याची आशा सुफळ जावच्याक प्रत्येक तरान मागोन आसात. एकल्याच्या वांट्याचो जागो मेळच्या खातीर एकल्याचो डेंग्यू ताप गूण जावच्याक
घराचें रीण फारीक करूंक फावो जावच्याक ACCएंत पास जावच्या खातीर एकल्याचो दोळो ऑपरेशन केल्लो ताका बेगीनच बरेंपण लाभोंक आनी दिश्ट सारकें जावच्याक मागता म्हण बसयल्ल्यांक बरेंपण लाभच्याक भुरग्यांनी परिक्षेंत पास जावच्या खातीर पयल्या आनी दुसऱ्या क्लासीच्या एका चरक्या भुरग्या बरेंकान शिकोवंक आनी शिकिल्लें उडासान दवरूंक सकत आनी पास जावंक कामांच्या सोदनिराच्या चौगांक परगांवांत बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्याक तेका जाणांक तापातान सुटका मेळच्याक एकल्याक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी समस्येतान गूण जावच्याक एका विशेश गरजा खातीर मागला तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर फोड पडचे रावोंक शिरांची पिडा आंग दूख पोटाचे समस्ये किडनी समस्ये गूण जावंक आवयक बरी भलायकी सर्व उगडांतल्या आनी पिडेशिडेंतल्या राखच्याक एकल्याचो दुबाव पयस वेच्या खातीर नाना रितीच्या पिडीन कश्टांच्या सर्वांक बरी भलायकी समाधान आनी धैर्य मेळच्याक एकल्याच्या आंगाची कथा संपूर्ण गूण जावंक दोगांची एलर्जी गूण जावच्याक पाटीचें ऑपरेशन जाल्ल्या एका मलगड्याक बरी भलायकी तशें ताचें दूख उणें जावंक मागतात दुबयांतलें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्याक युरोपाचें प्रोसेस जावन वर्क परमीट मेळच्याक दोगांचे शुगर नॉर्मल जावन ताचे वरवीं उपजोवचे समस्ये बरे जावच्याक शुगरा वरवीं पांयांचें ऑपरेशन जाल्ल्या एकल्याक सवकासाय मेळोवंक कॅनडा आशिल्ल्या दोगांक बरें काम मेळोवंक कॅन्सरा वरवीं कश्टांतल्या 6 जाणांक बरी भलायकी लाभोवंक ह्या ते सवां खातीर आनी आमचे कडेन मागोवंक विचारिल्ले आमी मागता म्हण बसयल्ल्या ह्या पोंडथळार येवन सुजेवाजाची मजत आशेवच्या सर भक्तिकांक हांगासर भक्तीपण चलोवन व्हरच्या विविध रितींनी कुमक करच्या ह्या पोंडथळाच्या बरेपणा खातीर जेवणाक तशें अभिवृद्धीक दान करच्या कुमक करच्या जुजेवाजाचेर बरो वचून बरेपण मेळटा म्हणल्या विश्वासान जावपुरो हांगासर येवन ह्या जावपुरो माध्यमाच्या मुखांतर घरांनी रावून हें भक्तीपण भेटोवन भक्तीपणांत वांटो घेवन बरेपण आशेवच्या हर एकल्याक तसो जुजेवाज बाप देवातान सर बरें मागोवन दिवं दी आनी प्रत्येक जावन कालच्या दिसा आमच्याच कर्नाटकान जाल्लें तें अवघड दोगां भुरगीं मेल्या दिसकालाच्या बसाक गव्हर्मेंट बस आपटोवन दोगां भुरगीं अंतरल्यान त्या भुरग्यांचे पांय कुडके जाल्यात आनी 20 आनी 1 भुरगीं घायेल्यात ह्या सर्वांक बरी भलायकी मेळोवन दी जे मरण पावल्यात तांच्या आवय बापायक तें दूख सोंसून व्हरूंक आनी सांगाताच आपले दोनूय पांय वगडोवन थंयसर पडोवन आसच्या त्या भुरग्यांक पळोवन तें दूख स्विकार करचें तसलें धैर्य देव त्या आवय बापायक फावो करून दी आनी विविध जाग्यांनी तेणें आवरा मुखांतर कितलोसो लोक कश्टाला कितलेशें मरण पावलें ह्या सर्व अनवरांतलें देवान आमकां राखून व्हरच्या खातीर ह्या घडये आमी सर्व हांगासर आयिल्लीं येवच्या सर भक्तिकांक हर एकल्याक बरेंपण मेळोवन दी म्हणल्या बरवशान दिमी घालया एक आमच्या बापा 2 नामान मरी एक आनंद बापा 1 नामान मरी त्या अवघडाक वळख जाल्ल्या त्या भुरग्यांक भलायकी देव दिता तर भलायकी दिवं दी आनी तें दूख स्विकार करूंक त्या आवय बापायक आदार मेळोवन दी आनी हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तिकांक तांची आशा सुफळ जावं दी म्हणून 1 नामान मरी त्या खातीर आमी भेटोवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमन मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावट तुजे कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे मई आम पापियां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन नमन मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावट तुजे कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे मई आम पापियां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्रज्ञा दिशादी दसो तनी सदां सर्वता में
सुम्या काकूत आमची कर सोमया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची क्रिस्त आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्त दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकूत आमची कर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकूत आमची कर देवा पवित्र आत्मिया काकूत आमची कर समतीसम त्रिंदादी एकाच देवा काकूत आमची कर गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर दुबळीकायची जिणी जिवन सो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पासरल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदोणेक सांपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर मोरये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकान वचून नास जावन बेच्या कथोलिक बोवार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपण आदारन मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर कश्टान सांपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचेर बावार्थ दवन चिणयेंत आयिल्ले सोर कश्ट अनवार धैर्यान सुसल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरसी हाडूंक पेसाडलेल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बोगस आमकां सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयनायक आमकां सम्या देवाची शेळये संसाराचे पाप काडतले काकूत आमची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजुचे वास तूं आमचो शरोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्तीची एक मेल पंक्त तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजें तावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजुचे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतले तुज्या जिणयेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांच्याक तूं सुटसुटीत जालोय अंतरान बुडून आपल्या जिणेची वाट उगडायलेल्या सरसी तूं धांवलोय तांकां तेचें उतर प्रगट करून सक्रामेंत दिवन देवा सरसी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बचावे पासून चिंतूंक आमकां शिकय सांजुचे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेंत नवो परवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरी पास शिकयलें आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टतेल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरण कर सांजुचे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सेवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळसो केलोय आज सरकारासान देवा संगीत तूं आसाय थंय थावन तुजी मोगाळ दिस्त आमचेर आमच्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांत तूं पाव आनी आमचे पासून देवा लागीं माग ह्या घडये म्हज्या गरजांत पासून देवा लागीं विनंती कर सांजुचे वास देवाच्या मोगाळ वेंगे तावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मानाच्या सर पासां थावन आमकां राखून व्हर बाबार्थाक आडवेचे संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलूंक मोरये मायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशी एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे संगतास देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनाची जिवची बाग आमकां मेळशें कर आमेन. सोम्याचे नवी आमचो आदार
तन रचला सर्गनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमच्या सोवे असो. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक, पिडेक, कष्टाक आणि अडचणीक सांपडलेल्या ते तुझे काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुझ्या पुतान विजमिता करून दाखयला. तेच परी तुझ्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिनिये आणि मरणां जैती आजापा करून तिस्स मोवाळाय लोकांक दाखोवन जैत्यांक पवी सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विणवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारनातलेल्यो विणवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सुबे आसूं. तुमचे सवे असो. आज सांजो जेवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोषू एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी आमकां बरो. आमेन. सांजो जेवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले, सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्रात्मेचे बळ मेळूं. आमेन. सांजो जेवास सर्गीच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत बागेंतपणाचो मुकूट जोडूंक ससनाक संतोष भोगूंक फावो. आमेन. आनी त्याच सडवंदारा देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे आसूं. आमेन. Super
आमकां बरी आशिर्वाद दिला सांज देवास बापा आम्हा बसत विनंती कर बघिवन कुसचे कृपे निवरम काम देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन